केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्लो नवो वाहन कायदो गोंयचे रस्ते सारके नाशिल्ल्यान तात्पुरतो स्थगीत दवरपाचो सरकारान निर्णय घेतिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन सरकाराचे आभार मानल्यात. तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामाचेर संघटनेन प्रस्न उबे केल्यात. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री पावसकार खातें सांबाळपा खातीर लायक ना. चवथी पयलीं ताणें रस्ते दुरुस्त करपाचें आश्वासन लोकांक दिवन फटयल्यात. सरकाराचो संबंदीत कंत्राटदाराचेर ताबो नाशिल्ल्यान कंत्राटदार आपणाक जाय तशें काम करता. ताचो लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. एवरी इयर जशी फटींगपणां जाता, बोबकेपणां जाता, ती परती रिपीट जाली. जसो ढवळीकर बाब लोकांक फटयत येयलो कितलींशीं वर्सां, डिकेड्स, तसोच पावसकारानूय तेंच जी रीत आसा, जे मिनिस्टरांचे आश्वासनां दिवपाची जी एक फॉर्मेलिटी आसा तें कॅरी फॉवर्ड केलें. आनी त्याच बोवाळान आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी न्यू मोटर व्हेहिकल लोकांचो राग पोवन चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलें की जो मेरेन पोर्टल रिपेर जायना तो मेरेन हो जो मोटर व्हेहिकल एक्ट आसा तो गोंयांत लागू जावचो ना म्हणून. जाल्यार पयलीं म्हटल्यार आमी हे जे सीएमाचें डिसिजन आसा तें वेलकम करता. आयज कितलेशे भुरगे कामा वयल्यान घरा वयता पूण ते घराच पावना, कारण ते पॉट होल्साक लागून नाल्यार आनीक कित्याक लागून बॅड रोड इंजिनियरांक लागून तेंचो एक्सिडंट जाता, ते घराच पावना. जाल्यार हे जे लायफ लॉस जाता, कोण पडटा, कोणाचो पांय मोडटा, भरपूर प्रॉब्लम जाता. लोकांक ह्या रोडांचेर सदांच ट्रॅवल करतना तुमी पयला आसतलें लोकांचे मेन म्हटल्यार आमकां गाडयांचो आमचे मेंटेनन्स वाडटा, लोकांक बॅक प्रॉब्लम जाता, नॅक प्रॉब्लम जाता, हे डिफरंट इश्यूज आसा. पूण हे सगळें आसतना हे PWD जे खातें आसा तें खंयच्या तरी एका बऱ्या मिनिस्टराक, एक कोण तरी कॅपेबल मनीस आसा तेका दिवपाची गरज आसा. आमकां दिसता की पावसकर जो आसा पळय हो अजिबात कॅपेबल ना. जसो ढवळीकर आसलो इनकॅपेबल, तसो जो पावसकर आसा तो इनकॅपेबल आसा. जर तेज्या कडेन हे पोर्टल जावपाचें शक्य नासलें जाल्यार तेणी लोकांक फटयलेत कित्याक? आमकां फटींग मिनिस्टर तर हांगा कॅबिनेटान अजिबात नाका. आमी टॅक्स भरता, तेजे तुमी गाडयो घेता, तेजे तुमी ड्रायव्हर दवरतात. फाल्यां तुमच्या गाडयेचे वेर एंड टेर जातले, मेंटेनन्स जातले, तेजे मेंटेनन्साचे पयशे आमी आमच्या टॅक्साच्या पयशांनी दिता. तुमकां तेजें कांयच कळना. तुमी स्कुटरीन भोंवना. आयज आमचे भुरगे स्कुटरीन भोंवतात, आयज कितलेशीं बायलां भोंवतात, कितलेशे भुरगे भोंवता, पूण तांकां आयज सेफ्टी रोडाचेर कांयच ना. आयज जर तो घरांतल्यान भायर सरलो जाल्यार ताका तो फाल्यां घरा पावतलो, सांजचो घरा पावतलो काय ना, फाल्यां कामार पावतलो काय ना ही गॅरंटी नासता. जाल्यार हेका जो जिम्मेदार आसा हो फक्त PWD डिपार्टमेंट नासोन हो सरकारूय आसा. हे सरकारान खंय तरी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. आतां सदांच बोवाळ जाता की फायन आनी खड्डे हितून रिलेशन कितें? फायन तुमी ट्राफीक रूल, लोक थोडे म्हणटा की गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी ट्राफीक रूल पाळा, तुमकां कितें पडला, तुमी ना जाल्यार तुमकां फायन दितले. आनी तुमच्या सेफ्टीक लागून म्हणटा, हेल्मेट घाला तुमच्या सेफ्टीक लागून, सीट बेल्ट घाला तुमच्या सेफ्टीक लागून. जर हांव म्हणटा गव्हर्मेंट सेम, जेचे डिपार्टमेंट डिफरंट, एक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे फायन दिता आनी एक PWD जे रोड करता, पूण अंडर सेम गव्हर्मेंट. एक गव्हर्मेंट म्हणटा आमकां सेफ रावा म्हणून, एका गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट, पूण दुसरे गव्हर्मेंट आमकां सेफ रावपाक आमकां बरे रोड्स दिना. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आयज जर गोंयांत व्हडलो प्रश्न आहा तो म्हटल्यार जी कोल कॉरिडोर जाता, कोळशाक लागून जो 4 लेन 8 लेन कितें रोड जाता, त्या रोडाचें काम जे तेंच्यांनी MVRाक दिला, ते MVRाचेर चीफ मिनिस्टराचो कित्याक कंट्रोल ना, PWD मिनिस्टराचो कित्याक कंट्रोल ना? आयज तुमी जर पेडण्यां वयशात, कोलवाळच्यान पेडण्यां, जाल्यार तो रोड इतल्या वायट परिस्थितीन आहा, ते लोक थंय कशे ट्रॅवल करता ते लोकांकूच खबर. हे फक्त गोंयान म्हणून हे लोकांनी आयज पासून पाशयेस काडलेले आसा, नाजाल्यार म्हाका दिसता दुसऱ्या स्टेटीन जाल्यार कितें जावपाचें पळय हे गोव्हर्मेंटाक सुद्दां कळचें नासलें. जाल्यार हे MVRाक कित्याक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कित्याक ना? गिरी हायवे जाली आमचे, गिरी हायवेचेर कितले एक्सिडंट जातात, फाल्यां थंयसर सायनेजीस ना, कांय ना. हे सगळे इश्यू आसा, हे सीएमान खंय तरी पळोवपाक जाय आनी गरज आसा. आनी जेन्ना तो हें करतलो तेन्नाच तुमी खंय तरी हे मोटर व्हेहिकल एक्ट आसा तेजेर तुमी विचार करूं शकता. ना जाल्यार तुमकां आमच्या जिवाची जर तुमकां पडलेलें ना जाल्यार फायनूय तुमकां आमकां घालपाचो तुमकां अजिबात रायटूच ना. तुमी फॉरेन कंट्रीन भोंवतल्यान ते फायन येतल्यान आमचेर थोडे फाल्यां फॉरेनाक थंय बाबा भायर अब्रॉड कंट्रीन रोड कशें आसा, तेंची सिस्टम कशें आसा तेचेरूय तुमी लक्ष दिवपाची गरज आसा. ते तुमी दिना. हांव म्हणना भितर सगळेच गजाली वायट आसा, खुबशे गजाली भितर बरे आसा, ते गोव्हर्मेंटान निश्चित इम्प्लिमेंट करचे. पूण होच ढवळीकर जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना रोडांचे हेच कंडिशन आसले. आयज तेका जेन्ना रिपोर्टरान विचारलें की बाबा
पॉटहोल्स जे भरता ते कित्याक उरना जाल्यार तो सांगता तेजे सिस्टम जे आसा पॉटहोल भरपाचे जे मेथड आसा ती रॉंग आसा म्हणून. जाल्यार हो इतलीं वर्सां 15 वर्सां PWD मिनिस्टर 15 कितलीं वर्सां जाल्यार हो PWD मिनिस्टर आसतना तेंच्यांनी हे पॉटहोल बाबा सारके कशें भरपाचे हो रिसर्च कित्याक जावंक ना तेजेर, आनी होय तेच कंडिशनान जर भरतालो जाल्यार हो आतां खंयच्या हितून उलयता ती मेथड सारकी ना म्हणून. जाल्यार इतलीं वर्सां हेंच्यांनी गोवोरमेंटान जर क्वॉलिटी कंट्रोल नाल्यार R&D डिपार्टमेंट जर आसा PWDचें एक्जिस्टन्स आसा, म्हाका जाल्यार दिसना ढवळीकर म्हणटा तेंचे क्वॉलिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा, पूण क्वॉलिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आसलेले जाल्यार गोंयच्या रोडांची ही परिस्थिती नासली. आनी जर ते आसा आनी जर ते एक्जिस्ट करता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी ते कॉन्ट्रॅक्टरां वांगडा सेटींग करता म्हणून हे रोडाची अशी परिस्थिती जाता. पावस पडटा म्हणून जर खड्डे जाल्यार बाबा तुमी कितें तरी एक न्यू R&D करून जे हॉटमिक्स घालपाचें आतां एक काम करो ढवळीकरान आनी जे न्यू मिनिस्टर आसा, जर हॉटमिक्स गोंयान सारकें ना जाल्यार ते हॉट मिक्सिंग करपाचें बंद करचे रोड. न्यू रोड हॉट मिक्सिंग करूच नाका. जो मेरेन न्यू टॅक्नॉलॉजी येयना तो मेरेन ते रोड तशेंच आसूं न्ही. कित्याक एज इट इज तुमी रोड करतले 6 म्हयन्यान परते रोड वयतले. आमचे टॅक्स पेयर्सांचो पयसो करोडांनी रुपया, तुमी कमिशन खाता कित्याक खाता आमकां खबर ना, पूण तो करोडांनी रुपया थंयच चल्लो वेस्ट वयता. त्या करोडांनी रुपयाचे खंय तरी सेव जावपाक जाय. तो करोडांनी रुपया आसा तो खंय तरी R&Dचेर तुमी स्पेंड करा आनी गोंयाच्या कंडिशनाक बाबा खंयचे रोड सुटेबल जातले पळय त्या रोडाचेर तुमी काम करा. गोंय सरकाराक गोंयकारांच्या सुरक्षेची काळजी आसल्यार सरकारान रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेन केल्ले मागणे मान्य करचे अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या. मागणी करपी निवेदन मुखेलमंत्री सावंताक दितले अशें जाहीर संघटनेचो मनोज परबान पत्रकार परिशदेन केला. हे लेटर आमी चीफ मिनिस्टराक फाल्यां व्हरोन दितले आनी हे लेटराचेर आमी थोडे डिमांड घातला की बाबा हे डिमांड तेंच्यांनी जर तांकां आमचें पडलां खरेंच जशें ते म्हणटा आमकां लोकांचें पडलां म्हणून आमी फायन्स घालता लोकांचे सेफ्टीचें पडलां जाल्यार हे डिमांड तेंच्यांनी पूर्ण करपाक जाय. सगळ्यांत पयलो डिमांड म्हटल्यार जेन्ना रोड जाता रोड बांदता फाल्यां जर थंय पॉटहोल जालो बॅड रोड कंडिशनींग जालें फाल्यां जर कोणचो तो एक्सिडंट जालो डेथ जाली कॅज्युलिटी जाली जाल्यार ते एका कोणाक तरी तेंच्यांनी एकावंटेबल करपाक जाय. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट एक तर इंजिनियर एक तर तो कन्सल्टंट ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर ना जाल्यार मिनिस्टर कोणाची तरी एकावंटेबिलिटी आसपाक जाय. बाबा त्या रोडाचेर फाल्यां पॉटहोल पडलो ना जाल्यार कितें जालें जाल्यार कोण तरी एकावंटेबल आसपाक जाय जें आजून मेरेन ना. आजून मेरेन हजारांनी लाखांनी डेथ जाले रोडाचेर पूण आजून मेरेन म्हाका दिसना खंयचो मिनिस्टर जेलीन पावला तेका लागून ना जाल्यार खंयचो कन्सल्टंट पावला ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर पावला ना जाल्यार इंजिनियर पावला कोणूच पावना. लोक मारत आसा जाल्यार ही एकावंटेबिलिटी पयली सेट जावपाक जाय. जाता तितले बेगीन CMान हेचेर काम करचें एक कमिटी बसोवपाची डिस्कशन करचें आनी जाता तितले बेगीन हे चारांतले कोणाक तरी तुमी एकटेक कोणाक तरी एकावंटेबल करा. आमी सगळ्यांक मागना तुमच्या भितर तुमी डिसायड करा. नेक्स्ट आमचो डिमांड आसा की जे पॉटहोल आतां गोवोरमेंट म्हणटा की पॉटहोल भरतले आनी मागीर आमी तो मोटर व्हेकल एक्ट लायतले जाल्यार ते पॉटहोल भरतना जशें चवथीक तुमी इको फ्रेंडली रोड केल्ले माती भरून तशें आमकां इको फ्रेंडली रोड नाका. आमी झाडां खंय लावपाक जाय ती झाडां आमी दोंगराचेर लायतले ती आमकां रस्त्याचेर झाडां लावपाची ना. सो प्लीज नोट कर. थर्ड डिमांड आसा आमचो की तुमी जे एक्सिडंट प्रोन झोन आसा जे तुमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा जर करूंक ना जाल्यार तुमी ते आयडेंटिफाय करा आनी तेजेर जाता तितले बेगीन रोड इंजिनियरींग जाता स्ट्रक्चर चेंज करपाक जाता स्ट्रक्चर चेंज करचो. जर जायना जाल्यार मॅक्झिमम थंय कॉशनरी सायनेजीस आसपाक जाय. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जेन्ना रोड बांदता रोड हो कोणें केला कॉन्ट्रॅक्टरान जाल्यार रोड स्टार्टींग नाल्यार रोड एंड हांगा एक मेटल बोर्ड आसपाक जाय. त्या मेटल बोर्डाचेर थोडें इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रॅक्ट डिटेल आसपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव आसपाक जाय तेचो कॉन्टॅक्ट नंबर आसपाक जाय तेचो कितलो एमावंट टेंडर बाबा कितले एमावंटाक हो रोड केला त्या रोडाची वॅलिडिटी फाल्यां तो रोड केन्ना बांदला आनी त्या रोडाची वॅलिडिटी कितल्या मेरेन आसा. तो रोड 3 वर्सांची वॅलिडिटी आसपाक जाय ते कितले दीस तो पॉटहोलाचें लायफ आसा भरला तेचें जाल्यार तें मेन्शन केल्लें आसपाक जाय थंय. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट एकदां रोड बांदलो कॉन्ट्रॅक्टरान की अप्रूव करता इंजिनियर ना जाल्यार PWD कोणूय स्टाफ आसा तो जाल्यार ते PWD इंजिनियराचें थंय नांव आनी नंबर हे कंपल्सरी आसपाक जाय. कारण तो आयज इंजिनियर एकावंटेबल ना आयज तो अप्रूव करता बिलां पास करतात तुमी कमिशनां घेतात सगळें करतात पूण फाल्यां लोक मरता आमी जाल्यार हेका जिम्मेदार तो इंजिनियर आसपाकूच जाय. कारण ते इंजिनियर थंय अप्रूव करता रोड सारको जाला म्हणून तेजे कंडिशन सारकें आसा थंय बाबा दामर सारकें घातला तेजी क्वॉलिटी सारकी आसा हे सगळें अप्रूव करता जाल्यार तो तेचो इंजिनियराचो थंय नंबर आसपाक जाय सो दॅट फाल्यां त्या रोडाक जर कितें प्रॉब्लम जालो ते खड्डे पडले ना जाल्यार कितें जालें रोड मार्कींग ना जाल्यार आमकां कोणाक तरी कॉन्टॅक्ट करपाक पडपाक जाय. लोकांक टायम ना परते परते तुमच्या कडेन RTI घालपाक. आनी डिजिटल इंडिया जो CM म्हणटा जाल्यार डिजिटल इंडियाच्या वयर एक
सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार तुमी तुमच्या वेबसायटीचेर सगळे रोड टेंडर कॉन्ट्रॅक्ट डिटेल्स हे सगळे अपलोड केल्ले जाय. कारण आमी जेन्ना टॅक्स भरता जाल्यार आमकां हें इन्फॉर्मेशन तुमी डिजिटल वर्ल्डान आमकां एवरी टायम RTI घालचें पडपाक जायना. हें कॉमन आसा बाबा, हो रोड कोणाक दिला, तेजो टेंडर कितलो आसा आनी तेजें लायफ कितलें आसा, हें सगळें ऑनलायन अवेलेबल जाय.